जिल्हा पंचायतीच्या फाटभुंयेर राज्यात आचारसंहिता लागू जाल्या, मात सरकारातले उमेदवार बिनधास्तपणान प्रचार करताना दिसता। हेच विरोधकांन केल्यार पुलिशेच्या आदारान सरकार विरोधकांक धारेर धरता म्हण आरोप गिरीश चोडणकरान केला। लोक रस्त्यार देंविल्ले तेन्ना हे मंत्री आमदार खंय गेल्ले काय म्हण चोडणकरान सरकाराक प्रश्न केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कंडक्ट वायलेट करून त्यांचे मिनिस्टरान कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून आयज कॅम्पेनिंग भोंवतात ते आणि आम्ही ओपोजिशन जर कॅम्पेनिंग भोंवले जाल्यार इमिजिएटली पुलीस येता। सो दिस इज हायली कंडेमनेबल। देर इज नो फेअरनेस इन दिस इलेक्शन्स। द गव्हर्नमेंट मशिनरी दे आर कंप्लिटली मिसयुजिंग। पूण आमकां आमच्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा। गोंयचे लोक हांच्या पयशांची पर्वा करचे ना। गोंयचे लोकांक खबर आसा की ह्या चीफ मिनिस्टराक आनी ह्या मिनिस्टरांक 8 म्हयने जाले तांकां येवन भोंवपाक मेळटा। 8 म्हयने ते लोक रस्त्यार आसात तेन्ना हांचे मिनिस्टर येनात, हांचे चीफ मिनिस्टर येवन लोकांक मेळना। पूण आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना हांकां लोकां भितर वचून लोकांक इन्फ्लुएन्स करपाक हे सोदतात। अरे तुम्ही लोक रस्त्यार आसतना तुम्ही खंय गेल्ले? लोक आंदोलन करता आसतना तुम्ही खंय गेल्ले? तुम्ही खंयचे भिणांत लिपोवन बसलेले? आनी आतां इलेक्शन हारतात म्हणून तुम्ही सगळे यूज करपाक सोदतात। पूण गोंयचे लोकांक तुम्ही फटोवपाक शकपाना। गोंयचे लोक तुमकां बुद्धी शिकयतले। तुम्ही कितलोय पयशांचो वापर करात, तुमचो कितलोय बळाचो वापर करात, तुम्ही गव्हर्नमेंट मशिनरी मिसयूज करात, पूण तुम्ही लोकांक डिफीट करपाक शकपाना। दिस करप्ट BJP government is destroying the environment. This government will not able to defeat the people of Goa. People of Goa have decided to send a strong signal to this government. त्यांनी अनेक लूपहोल केल्ले आसा। त्यांनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या पेशंटांक लास्ट 1 hour वोटिंगाचें दवरलां। But where is your guidelines? Where is your SOP for that? Where is the measures that you have taken to ensure the election machinery, the staff who is working there, they have the safety? आणि तुम्ही कांयच सेफ्टी दवरनासतना जस्ट अनाउन्स केला लास्ट 1 hour। पूण थंय गव्हर्नमेंट मशिनरी काम करता, म्हणजे एम्प्लॉईज काम करतात, त्यांचे प्रोटेक्शनाक कितें केलां?